Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. मकाबेवांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आंतियोक राजा वयल्या प्रांतांतल्यान वेतालो. पेर्सियेंत एलिमाईस नांवाचें एक शार आसा म्हूण ताणें आयकल्लें. गिरेस्तकायेक रुपयाक आनी भांगाराक लागून तें नांव वस्तें जाल्लें. थंय एक भोव गिरेस्त देव मंदीर आसलें. तातूंत भांगाराचे दोस्ते, ढाल आनी हातयारां दवरलोलीं. ह्यो सगळ्यो वस्तू ग्रीक लोकांचेर पयलो राजवटकी चलयल्या मासेदोनियेच्या राजान फिलिपाच्या पुता आलेक्झांद्रान थंय दवरलोल्यो. ह्या पासत तो थंय गेलो आनी शार आपल्या ताब्यांत घेवंक आनी लुटूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताका येस मेळूंक ना, कित्याक ताची येवजण थंयच्या नागरिकांक गोमली आनी तांणी ताका कडक विरोध केलो. ह्या पासत थंय थावन पळून वचून तो निराशे जावन बाबिलोनीक परतलो. पूण तो पेर्सियेंत आसतना जुदाच्या देसाचेर धाड घाल्लें तें लस्कर हारवलें म्हूण सांगूंक एक निरोपी आयलो. खुद लिसियास एका व्हड लस्कराक घेवन बळान फुडें गेल्लो. पूण ताका बळान परतून धाडलो आनी जुदेवां मुखावेलो ताका पळून वेचें पडलें म्हूण ताणें कळयलें. ह्या जुदेवांक जाय तो दारुगळो सांपडून ते घोट जाले आनी तांणी मारून कुडके केल्ले. त्या लस्करांचो लुटीचो माल तांकां मेळ्ळो. जेरुसलेमांत वेदीचेर ताणें कांटाळो उबारलोलो तो काडून उडयलो आनी आदीं आसलीं तशीं देव मंदिराचे भोंवतणचीं दुर्गां तांणी उबारलीं. आनी बेतजूर आपल्या राजाचें शार तांणी घोट केलें. ही सगळी खबर निरोप्यान दिली. ही खबर आयकना फुडें राजा घाबरलो आनी बरोच हाल्लो. आपले बाजेर पडलो आनी खोंतीन भरोन पिडेवून जालो, कित्याक आपूण चिंतालो तशें घडोवंक नासलें. आनी असो ते गोतीर खूब दीस तो रावलो, कित्याक परतून परतून तें दूख ताच्या दोळ्या मुखार येतालें. आपल्या मरणाचो वेळ लागीं पावला म्हूण ताका गोमलें. तेन्ना ताणें सगळ्या आपल्या इश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हणलें, म्हज्या दोळ्यांक न्हीद लागोना आनी म्हजें काळीज हुस्क्यान मेंगें जालां. हांव म्हजेच भितर म्हणटालों, कसल्या फडफड्यांक म्हूण हांव सांपडलां आनी कसले म्हूण खोंतींत हांव बुडलां. पदवेर आसतना कितलो हांव दयाळ मोगाळ आसलों आनी लोक कितलो म्हजो मोग करी. पूण जेरुसल्याक हांवें वायट केलां ताचो आतां म्हाका उगडास येता. थंयची भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हांवें काडून घेतलीं आनी कसलेंच कारण नासतना जुदेवांत रावतल्यांचें निसणटण हांवें करूंक लायलें. हाकाच लागून हीं विघ्नां म्हजेर आयल्यांत आनी एका परक्या देसांत दुखी खोंतींत बुडोवन हांव कित्याक मरतां तें आतां म्हाका गमून आयलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा.
सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगळीं तुजीं विस्मितां हांव ओर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जाता, आनंदान मुरगोडटा. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गायता, हो ओर्त्या देवा. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. म्हजे दुस्मान पळून धांवले, लोकोन धडपडून परतले, तुजे मुखार मोरून पडले. अनभावार्थी राष्ट्रां तुवें दोमायलीं, नश्ट्यांचो भस्म केलोय, तांचे नांव पर्यान उमटून उडयलें. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. आपणेच मांडलोल्या फासान राष्ट्रांचे पांय पारवले. कित्याक म्हळ्यार देव दुबळ्यांक सदां विसरचो ना, गरिबांचो विस्वास कधीच फटवोवचो ना. जबाब, तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मोरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोळायलें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण संसद दवरी नासतना मेले. सगळ्यांहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीणती जालोली म्हणटोच मेल्लीं पुनर्जिवंत जातोलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीणती जातोली? जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जिवंतपणाक जीं कोण पुर्ती जालोलीं मेळटीत तीं लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जिवंत जातात देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परतीं जिवंत जातात म्हूण मोइजेसानूच झिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलोल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवीं. शास्त्र्यांतल्या
कांय जाणांनी म्हळें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ बोगोर जिव्यांचो देवतो, ताचे मुखार सोगलीं जिबीं. लूक 20:30-8. येली नांवांचो ल्हान भुरगो आसलो आनी ताच्या मोगाची शामाय आसली. ती ताका आपलो मोग दिताली आनी न्हीदचे वेळार ताका माये मोगान काणयो सांगताली. देवाचें आपोवणें येवन शामाय सोंपता. एली खूब दुखी जाता. थोड्या दिसांनी घराची सफाई करतना एलीक एक दिवो मेळटा. तो चालू करता. सगळ्याक उजवाड जाता आनी ताका तिच्या उतरांचो उगडास येता. संवसारान हांव मेली जाल्यार स्वर्गराज्यांत हांव जिवी आसतलीं. आपली शामाय देवा सुरशी आसा आनी खोशी आसा म्हूण समजून तोय खोशाल जाता. म्हाका बेवासाचे पयल्या पुस्तकांत आंतियोक राजा आपली खबर सांगता. कशे परी तांणी दुसऱ्या देशाचें निसंटोण केलां आनी आतां तांचेर विघ्नां आयल्यान आनी आपल्यान केल्ली चुकीचो ताका उगडास येता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता, आमी मेली म्हणटोच देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जिवंतपणाची भुरगीं म्हणजे देवाची भुरगीं आनी आमकां सोडून गेल्यान तीं देवा सोरशीं आसात आनी देवा सोरशीं जिवी आसात म्हूण आमी विसरल्यांत. बापा मोगाळा, म्हज्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो करून मेल्या उपरांत जेजू सोरी जिवी व्हरूंक वावरूंक आमकां उजवाडाचीं भुरगीं कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.